भाऊ श्रीपाद इलेक्शनाचे पयलीं लोकांचे म्हाका काय विचार नाका तूं आतां तो दिश्टी पडना कित्याक म्हाका काय विचारीत नाका तूं हांव वळखना तेका आयज फ्युरियस कित्याक उलयता हे गोंयकार हे घाटी न्ही आयज अशें आयकोंक येता हेंच्या कडल्यान घाटी खंय 5-5 लाख रुपया पगार घेवन थंय बसल्या हे जे कितें आतां दिलां हे तर म्हाका सगळी कॉमेडी सर्कस दिसता खंयचोच आमचो गोंयकार रस्त्यार देंवच्यो न्हू हांव सीएमाकूय मेळटलो माझ्या गोंयकारांक हेल्प करच्या खातीर हांव तो वाळपयचो किंवा तो पेडण्याचो तो म्हापशेचो हें पळोवचो ना तो गोंयकार हांव एक सांगता तुका दुख्खाची गजाल हेंच्या खातीर न्ही ती दुख्खाची गजाल हेंकां हेंच्या आमदारांक तांकां निवडून हाडपी हे लोक तर तांकां केन्नाच निवडून हाडपाचे न्हू तर लोकांनी चिंतपाची गरज आसा हे कसल्या कास्ताचे लोक ते आनी जाता जाल्यार मांडवीन जीव दिवन मरपाचे हेंच्यांनी तर हेंच्या कडेन कांयच करपाक जायना जालें पयली गजाल हांव वर्करांक न्हू हांव म्हाज्या गोंयकारांक मेळपाक येयला दुसरी गजाल ते 96 म्हणजे 96 दीस जाले ह्या आझाद मैदानाचेर बसल्या तर आमचो हो गोवा आसा म्हणजे हे जे आमचें गोंय आसा हेका प्रतिश्ठीत एक गव्हर्मेंट आसा ह्या गव्हर्मेंटान इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आसा ताच्या उपरांत लेबर मिनिस्टर आसा आयज म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक जाय ह्या तुमच्या माध्यमातून हे मिनिस्टर न्ही हे गोंयकार जर हांव चुकीचो उलयना तर एक गोंयकारांक एक इतके गोंयकार कशे दिसती पडोंक ना 96 म्हणजे 96 डेज ताका आनी हे जे कितें आतां दिलां हे तर म्हाका सगळी कॉमेडी सर्कस दिसता आय स्पेसिफायड द वर्ड कॉमेडी सर्कस हे पयलीं हांव वाचता ही सर्कस बरयल्या कोणी ती तेज्या पयलीं हांव तांकां कसलोच एडवायस दिना हांव आयज मुद्दम तांकां मेळपाक आयलो कित्याक येवपाचें कारण म्हटल्यार कारण खंयचोच आमचो गोंयकार रस्त्यार देंवच्यो न्हू आनी रस्त्यार देवा सारकी तेजी परिस्थिती जावच्यो न्हू हो म्हाजो उद्देश आसा हे पयलीं वाचता हांव हे सर्कसीन कितें कितें बरयलां तें तेजे उपरांत तांकां परत मेळपाक येतलो आनी कितें रायट एडवायस आसा तो दितलो आनी तेज्या उपरांतूच हांव सीएमाकूय मेळटलो जर पॉसिबल आसा तर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आनी लेबर मिनिस्टर तांकांय मेळटलो म्हाका पुराय विश्वास आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेर कितें तरी उजवाड घालतलो पण जो पर्यंत हे हांव वाचना तो पर्यंत उजवाड काळूक कितें तें म्हाकाच जर खबर ना तर हांव दुसऱ्याक तें एक्सप्लेन करूंक शकना सो म्हाका 1-2 दीस टायम हांवें घेतला आतां तेंच्या कडल्यान अपार्ट तेंच्या कडेन आतां हांव उलयलाय बी जर हेजे अतिरिक्त जर आनी कितें म्हाजी मदत लागता जर म्हाका सांगात आय एम रेडी टू हेल्प देम बिकॉज म्हाज्या गोंयकारांक हेल्प करच्या खातीर हांव तो वाळपयचो किंवा तो पेडण्याचो तो म्हापशेचो हें पळोवचो ना तो गोंयकार एज आय हॅव डन आतां पर्यंत तुमी बी जाणा गोंयकार म्हणून हांव एक मदत करपाक येयला आनी गोंयकारांक मदत करतलो खंयच्या वर्करांक बी थँक्यू बरें 46-47 वर्कर आसा कितली दुख्खाची गजाल आसा जे ते कंपनी स्टार्ट जाल्ली तेन्नाच्यान आसले 27 वर्सां तेंच्यांनी काम केलें आनी आयज ते आझाद मैदानाचेर बसला हेजेर कितें पळयता तुमी हांव एक सांगता तुका दुख्खाची गजाल हेंच्या खातीर न्ही ती दुख्खाची गजाल हेंकां हेंच्या आमदारांक इतकी वर्सां त्या आमदारांक तेंच्यांनी वोट मारले आयज जर ते हांगा बसल्या तेंची बायल भुरगीं बाबा उपाशी जेवल्या फाल्यां तेंच्या भुरग्यांक स्कॉलाक वचपाक ती बुकां आसा बॅग आसा छत्री आसा हें काम आमदाराचें कित्याक तांकां निवडून हाडपी हे लोक आनी आयज सगळ्या लोकांनी हेजो विचार करपाक जाय निवडून हाडल्या उपरांत जर आमदार वो कितें बसता आनी आपल्या वोटरांक जर अशें हांगा बसयता तर तांकां केन्नाच निवडून हाडपाचें न्हू हो म्हाजो जर मेसेज आयकून जर खंयचो आमदार हांकां मदत करपाक येता तर ती बऱ्यांतली बरी गोश्ट आनी जर येयना तर लोकांनी चिंतपाची गरज आसा हे कसल्या कास्ताचे लोक ते आयज फ्युरियस कित्याक उलयता हे गोंयकार हे घाटी न्ही आयज अशें आयकोंक येता हेंच्या कडल्यान घाटी खंय 5-5 लाख रुपया पगार घेवन थंय बसल्या आनी हे गोंयकार हांगा रस्त्यार बसल्या लज दिसपाक जाय हेंकां आनी जाता जाल्यार मांडवीन जीव दिवन मरपाचें हेंच्यांनी तर हेंच्या कडेन कांयच करपाक जायना जालें आनी एक गजाल अशी आसा की भाऊ श्रीपाद इलेक्शनाचे पयलीं लोकांचे म्हाका काय विचार नाका तूं आतां तो दिश्टी पडना कित्याक म्हाका काय विचारीत नाका तूं हांव वळखना तेका आय डोंट नो हिम आय नो ओनली डॉक्टर प्रमोद सावंत कारण म्हाका खबर आहा ग्रिवियन्स कोणा कडेन घेवन वचपाक जाय ते आत्तां हांवें उलयलें वोट घेवन जर कोण घरा कडेन सुशेगाद न्हिदल्या ताका जर पडलेलें ना तर आमी बाकीच्या लोकांक ब्लेम करून कंपनीक ब्लेम करून कितें फायदो आसा रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी हे ऐकलं तुवें अमर तर तेजें काम कितें
फक्त कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंट करप न्हू, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक सुद्धा रिप्रेझेंट करचो पडटा. त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांचे प्रत्येक प्रॉब्लेम त्यांनी सेंटराक किंवा असेंब्लीन व्हरचे पडटा. आयज ताका एक सुद्धा मनीस उलयना. म्हाका दिसता मन्सून सेशन चालू जावपाचें आसा, नाका ते इश्यू घेवन उलयतले, जाय ते घेवन कोण उलोवचो ना. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आहा प्रमोदाक, ह्या गोंयकारांकडे पळय, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसतले, तुज्या नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसतले, पण पळयतना गोंयकार म्हणून पळय, हेंच्या बायले भुरग्यांक पळय. आयज एकटो तांचो मनीस उलयता, आपूण एकटो काम करता, आवय आसा, बापूय आसा, बायल आसा, भुरगीं आसा. परिस्थिती कितें गोंयकारांची? आयज अक्षरशः रडोंक येता जेन्ना गोंयकार असो जर आमचो पावसान भिजोन 100 दीस ताका आपलो हक्क मागूंक वचचो पडटा आनी गोंयकारांक हक मागच्या खातीर कोर्टान वयचें पडटा. ही तर एकदम दुर्दैवी गजाल. हे केन्नाच अशें घडोवंक जायना. कॉन्स्टिट्युशनच्यो गजाली उलयता आमी. संविधान म्हणजे कितें हांकां खबर आहा? हांव एडवायस करता आयज सगळे आमदारांक परत एकदा वाचा तें संविधान. जर वाचूंक कळटा तर, ना जाल्यार बसा आनी जाय तें करा. तेंच्यांनी सगळ्यांक लेटर केले, जे एलओपीक केले तेंच्यांनी, बाकीचे आमदाराक केले, पण एकूच आमदार आयलो म्हणले विजय सरदेसाय, आणि तो दुसरो तू आमदार काय न्हू, तू आमदार काय न्हू, तू सोशल वर्कर. पण ही सगळे हांकां सपोर्ट दिवपाक कित्याक येवना? ना खुबशे एक्टिविस्ट येयले, एक्टिविस्ट येयले, खुबशे लोक येयले, एनजीओज येयले. अशें ना की कोण येवंक ना. विजयूय आयलो. पण हांव कितें म्हणटा पळय, ताराय आसा, हांव कितें म्हणटा तुका पळय, व्हेरी सिंपल गजाल आसा. असेंब्लीन मुद्दो मांडून तेजेर पॉलिटिक्स एक करप ही एक गजाल, आणि ह्या लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करप ही एक गजाल. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग पॉलिटिक्स इन असेंब्ली. आय एम इंटरेस्टेड इन फिडिंग देअर स्टमक. तेजे फॅमिलीचे पोट भरपाक हांव इंटरेस्टेड आहा. हे उलयता हांव. हे असेंब्लीच्यो गजाली म्हाका नाका. तुमचे कडेन जाता ऑन द स्पॉट गोल्ड स्पॉट करून दाखय. गोल्ड स्पॉट म्हणून एक सॉफ्ट ड्रिंक येताली, खबर आहा? हांव ल्हान आसतना आमी पियेताले. तीच करून दाखोवपाची आयज गरज आसा. आनी म्हाका विश्वास आसा रे, जोपर्यंत हे वाचना तोपर्यंत हांव काय उलोवचो ना. पण वाचल्या उपरांत कन्सर्न मिनिस्ट्रीक सगळ्यांक म्हजे प्रश्न येतले.